नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमच्याबरोबर आसात डॉक्टर साध्वी सुमंत कोयंडे, ज्यो स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट जावन आसात. आनी आयचो जो विशय आसा तो एक इक्वली इम्पॉर्टंट तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या दिसपट्ट्या जिणे खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तो म्हणजे पॉस्चर रिलेटेड डिजॉर्डर्स. म्हणजे खूब फावटी आमी कितें आमी कशें बसता, कशें उबे रावता, कशें चलता, हाका लागून जी कितें दुयेंसां जावं शकता किंवा ती दुयेंसां आमी कशा रितीन आळाबंद हाडूं शकता किंवा कशा रितीन आमी कंट्रोल करूं शकता किंवा कशा आमी ट्रिटमेंट करूं शकता विदाउट टेकिंग मच ऑफ द मेडिकेशन, हाचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर साध्वी आज आमचे बरोबर आसा. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. जेन्ना आमी पॉस्चर रिलेटेड डिजॉर्डर्स म्हणटा तेन्ना सादे गजाली सुरू जाता. म्हणजे आतांच आमी बसल्या तेच आमी सारकी बसल्या की ना, किंवा एखादो मनीस ह्याच जाग्यार खूब वेळ बसता जाल्यार ताका खंयचें दुयेंस जावं शकता हाचेरूय आमी उलोवंक शकता. किंवा दुयेंस फक्त ते एका पर्टिक्युलर म्हणजे फक्त माने पुरतेच न्हय तर खंयची दुयेंसां जावचे हाचे आमी विस्कटान उलोवया. तर पयलो म्हणजे जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना पॉस्चर रिलेटेड डिजॉर्डर्स म्हणजे एक्चुअली कितें हें तुमी मातशें आमकां विस्कटान सांगा. सो पयलीं म्हणजे पॉस्चर कितें तें आमकां कळूंक जाय. पॉस्चर इज बेसिक अलायनमेंट ऑफ आवर बॉडी, युअर हेड विथ रिस्पेक्ट टू युअर ट्रंक आनी युअर लोवर बॉडी. ओके, आतां इमॅजीन करात तुमी एक असो एक इमॅजिनरी लायन सोडटा थ्रू द सेंटर ऑफ युअर हेड. सो युअर इयर्स, युअर शोल्डर्स, हिप, नी आनी अँकल ते सगळे एका लायनीन आसूंक जाय. एनी डेविएशन, एनी मिसअलाइनमेंट फ्रॉम दिस will be your bad posture. Okay, so this is when we speak about work related posture faulty postures problems, मागीर तितून वेगळे येता. आता रिसेंटली इफ यू गो टू सी कोविड बीन जाले तेन्नाच्यान सगळे डिजिटल जावपाक लागला. डिजिटल एक्सपान्शन जाला. एवरीवन्स वर्किंग ऑन फोन्स, लॅपटॉप्स, हे ते इवन स्कूल चिल्ड्रन ऑनलायन क्लासीस जावपाक लागला सद्या. सो हेज्या खातीर कितें जालां की देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स रायट नाव. राईट फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू मिडल एज, इवन एल्डर पीपल. ओके, आता माझे मम्मी पप्पा सुद्धा फोनार चड येवपाक लागला, यू नो, युझिंग फोन, दिस अँड दॅट. So from different points in your body there are different deformities that are seen posture related. So basically हे जे शरीर आसा, ही आमचो जो देह आसा इज अ अलाइन्ड थिंग. Yes. इट इज नॉट म्हणजे तो ना म्हणजे जसं खंयचो स्ट्रक्चरल इंजिनियर जेन्ना एखादी बिल्डिंग बांदना तेन्ना तो बॅलन्सिंग दवरता. बाबा हे सायडीक इतकें वजन जालें तर ते सायडीक तितकेंच वजन जावपाक जाय, त्यामुळे बॅलन्स जावपाक जाय. हे सगळें आमच्या कुडीकय लागता, हे सगळे नियम आमकांय लागतात. त्या खातीर तुमी आतां एक शब्द वापरला एर्गोनॉमिक्स. हो एर्गोनॉमिक्स हो असो एक सुंदर शब्द आसा जो आयकताना तितकोच सुंदर दिसता. पण खुबशे फावटी जशें आमी म्हणटात की जशें डॉक्टरान आतां सांगलां की आमी आतां जेन्ना कोविडाच्यान हें चड सुरू जालें की वर्क फ्रॉम होम किंवा भुरग्यांचो अभ्यास मोबायलार येवपाक लागलो आनी सगळें जें कितें आसा नोट्स मोबायलार आनी सगळें केन्ना डॉक्टर अशेंय जाता की आमकां केन्ना अभ्यास करता, केन्ना तो मोबायलार नोट्स पळयता आनी केन्ना खेळटा तेंय कळना. सो बिकॉज एवरी पेरंट, नो पेरंट कॅन सीट विथ द चायल्ड फूल थ्रू आउट आनी तो एक्झॅक्टली कितें करता हें पळोवंच शकना कोणूय जावं तो. म्हणजे आमी सांगतना अशें सांगतात पण करपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. म्हाका सांग डॉक्टर, हेचो जर तुमी आतां सांगलें की हें बॅलन्स कित्या खातीर म्हत्वाचें, वॉट हॅपन्स एक्चुअली? So if your body, if you are in a good posture, then your muscles are in balance. Absolutely. Okay, flexibility, mobility सगळे सारखे उरता. Okay, your front side of the body with respect to the back side is all in balance. Okay, even when you sit straight, now imagine your head is about 5 to 6 kgs roughly. Okay, that is in neutral position. But otherwise if you keep looking down or you know, if you keep bending forward, because of gravity your body, your head is taking so much load, your other neck muscles are you know, working extra to keep your head from falling down basically. Okay, so these are some of the issues that can happen if you don't maintain that alignment. Okay, so that's why it is important to keep a good posture, you know, for a balanced balance of all the muscles and the joints. Correct, absolutely. म्हणजे जे आमच्या आंगातले कुडीतले हाडां आसा किंवा जे मसल आसा
तांकां पर्टिक्युलर म्हणजे इवन हांव टेल यू म्हणजे आमी जेन्ना गाडी चलयता तांकां तें अलायनमेंट म्हणून आसता टायरांचें Yes, तें अलायनमेंट exactly. इम्पॉर्टंट जर तें मातशें आमकां फुडें दिसना तो हें गुणो कित्याक लायता तो बॅलन्स करपा खातीर लायता Exactly. तशेंच तितकेंच इक्वली इम्पॉर्टंट आमच्या कुडीची बॅलन्सिंग आसता तितकेंच इम्पॉर्टंट आमच्या कुडीचें अलायनमेंट आसता आनी तें योग्य तरेन दवरप खूब म्हत्वाचें आसता जाचेर आमी केन्ना लक्ष दिनात Right. करेक्ट म्हाका सांग डॉक्टर अशे खंयचे प्रॉब्लेम चडशे येतात नाव लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेड तर तुमी सांगलें की Yes. हेडाचें वजन एक माथ्याचें म्हणजे Yes. तकलेचें एक 5 किलो वजन आसता तो एका पर्टिक्युलर पोझिशन सेफली आनी व्यवस्थीत रितीन काम करपा खातीर दवरपा खातीर जे मान एक 4-5 एक बाकीचे म्हणजे जो आमचे जे Vertebrae, वर्टेब्रेज 7 आयले vertebrae, yeah. ते आयले ते 7 बावडे येदेशे बारकेशे कितें कितें काम करूं शकता तांकां कशे त्रास जावं शकता तें आमकां तुमी आतां विस्कटून सांगात ओके आम्ही सगळ्यांनी ऐकलाच असतले सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस व्हेरी कॉमन Correct. ओके फर्स्ट पयलीं आमकां दिसतालें फक्त ओल्ड एजान जाता एब्सोल्युटली रायट नाव इफ यू गो टू एनी ऑर्थोपेडिक्स यू सी द पेशंट लिस्ट people middle age also are getting the same case and the scene what happens here is that your neck is always bent down it's very common you Correct. use your phone you use your laptop everything as I mentioned the neck muscles are straining a lot right Correct. if you palpate if you touch your fingers just behind the head where the neck ends you will feel that big bone right very prominent तेका म्हणटा C7 okay that's where your neck ends so there is something आता सध्या buffalo hump म्हणून it's a symptom okay that buffalo hump is that prominence which is there it is swollen up that C7 vertebrae is swollen up and all the muscles around that are protecting it so much that your neck starts looking like a buffalo's hump okay so that is where all the muscle spasm happens neck मागीर दुखपा लागता मागीर headache चालू जाता there is something called cervicogenic headache अच्छा so this headache starts because of your neck tightness अच्छा okay so this is one case that happens magir in more severe cases jenna you don't take care of this neck pain then you start getting numbness हातीन हात मुयेता हे जाता फील जायना म्हणटा लोक that is because your muscles have become so tight and the degeneration spondylosis म्हणल्यार कितें degeneration basically of your spine so तितून कितें जाता nerves compress जाता nerves compress जाले so it is not letting a free flow right to your fingers तेज्या खातीर ते numbness feel जाता okay so this is the most severe form of neck pain basically सो बेसिकली माने खातीर जशें डॉक्टरान सांगलां की जर तुमची पॉस्चर सारकें ना सारके बसनात किंवा सारके जर तुम्ही योग्य पद्दतीन ज्या लेवलाचेर तुमचे ऑपरेटिंग सिस्टम लायक सी फॉर एक्झाम्पल तुमचो लॅपटॉप हो ज्या लेवलार आसपाक जायना त्या लेवलार जर ना आनी तुमचे मान जर सामकी कंटिन्युअसली बायंड करूनच जर तुम्ही काम करता जाल्यार कितकेशेच प्रॉब्लेम तयार जावं शकता तातूंत तुमची मान दुखू शकता तकली दुखू शकता हेडेक जाका आमी म्हणटा तें जावं शकता हात मुंय येवं शकता हातान दुखू शकता आनी कितें म्हणजे तुमकां अशें म्हणजे फील जायना अशा तरेची वेगवेगळी तुमकां लक्षणां दिसून येवं शकता आनी हें सगळें एकाच कारणा खातीर जाता बिकॉज ऑफ रॉंग पॉस्चर ऑफ युअर नेक Right. म्हणजे मानेचो जो येदोसो कंपोनंट आसा तो कंपोनंट खूब इक्वली इम्पॉर्टंट तिसरी गजाल तांणी सांगलें की पयलीं हें दिसतालें आमकां जाणटेपणाचें दुयेंस पण आतां हें जाणटेपणाचें न्हय इट इज कॉमन 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 3 फावटी म्हणटा की तुमी समजचें आनी समजून घेवचें की आतां हें सगळें यंगर एज ग्रुपान चड दिसूंक लागला कारण आमची जी वर्किंग स्टायल आसा किंवा आमची जी हें दिसपट्टे जिणेंतलें जें आमचें सद्या जें आमचें लायफ आसा ताका लागून इट इज रायट फ्रॉम द टिचर्स टू स्टुडंट्स टू द वर्किंग पीपल फॉर एवरीबडी सो आयचो विशय म्हाका दिसता सगळ्यान म्हत्वाचो आसता कारण हो आमच्या सामको दिसपट्ट्या जिणेंतलो सो एवरीबडी हॅज टू लिसन केअरफुली Correct. डॉक्टर म्हाका सांगा तुमचो हो जो प्रवास आशिल्लो पळय म्हणजे बेसिकली हे स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट म्हणजे सामके कमीच आसतात तर तुमी कशें कितें हातून पावले आनी वॉट वॉज म्हणजे तुमकां हाचे भितर पॅशन कसो निर्माण जातो कारण ह्या खातीर विचारता कारण खुबशे वेळ अशें म्हणटा की जो स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट ताका खंय खंय वचचें पडटलें लायक तो म्हणटालो फाल्यां जर आपूण खंयच्या टिमी वांगडा गेलो जाल्यार आज ते श्रीलंकेक वचचो पडटलो फाल्यां आनी खंय वचचो पडटलो परत न्यूझिलंडाक वचचो पडटलो सो अशें आसतना ह्या बॅकग्रावंडाचेर तुमी हाव यू लँडेड अप ओवर हियर So, स्कुलान असताना I always was into sports. माझो main sport was athletics, 100 meters, 200 meters. And then sports, group events and all that. So that's how, म्हणजे I have personally got injured so many times. अच्छा आणि जेन्ना करियर डिसिजन घेवपाक आयलो तेन्ना I went through a lot of options.
That's when I found out about sports physio, about physiotherapy first. Correct. My physiotherapy BPT bachelor's करून मागीर sports physiotherapy option घेऊन finally I landed here. And after that also I have worked in the last 7 years. I have worked with a lot of sports teams in Goa, namely Dempo Sports Club, Seza Football Academy. And I also got an opportunity to represent Team India for Asian Games that happened in China last year. So and Olympic qualifiers last year 2023. सो बेसिकली हांव अशें म्हणू शकता मुर्ती छोटी पण कीर्ती मोठी म्हणजे तुम्ही जरी म्हणजे आय एम नॉट सेइंग यू आर शॉर्ट बट वॉट आय मीन टू से तरी सुद्धा कंपॅरेटिवली बाकीच्या जरी तुमची हायट कमी अशी दिसली जाल्यार सुद्धा तुमच्या कर्तृत्वाची हायट खूपच व्हडली आसा म्हणजे ती जग व्यापून उरता इतकी आसा. यू हॅव बीन ट्रॅव्हलिंग टू सो मेनी कंट्रीज. तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या टीमी कडेन असोसिएटेड आसा, तुम्ही नॅशनल टीमी कडेन असोसिएटेड आसा. सो वी ऑलवेज विश यू ऑल द बेस्ट. म्हाका सांगा डॉक्टर, आता तुमच्या स्पोर्ट्सांतले न्हय okay, since you mentioned about football, I'm just asking you a question related to football because it is common in Goa. आमच्या फुटबॉल हो सगळ्या गोंयकारांचा आवडतो खेळ म्हणून येतो. फुटबॉल खेळपी जे प्लेयर्स असतात त्यांच्यामध्ये चडशे खंयचे दुयेंसां कॉमन असतात? ACL, that is anterior cruciate ligament, that is one most common. ही नियान असता, so yeah, धोपरान असता. आणि the next one commonest is ankle sprain. Okay, these two are very common in footballers. Along with ACL, sometimes medial meniscus is attacked. Okay, this happens usually when we are trying to change our position or change the direction of our running, because football is a contact sport. Right, so there is a lot of change in direction and a lot of contact with other players, etc. So jenna ami turn karta, and if your knee is in that compromised position, then you are more susceptible to have that injury, ACL आणि meniscus. बरं, आता तुमकां दुसरो प्रश्न परत हाच्याच संबंधान विचारता की आता समजा आमी एक फुटबॉल प्लेयर आसा, तुम्ही आता सांगला हे सगळें हे इनएविटेबल म्हणटात. सो वेन यू आर इन टू वॉटर म्हणजे उदक थोडें नाकान वतले कानान वतले तशें तें, तर आर देर एनीथिंग बाबा हे तुम्ही प्रिवेंट करू शकता? येस, सो इंजुरी प्रिव्हेंशन म्हणून असता एक, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी बेसिकली. और बिफोर एनी, आता आमी टीम जेन्ना स्टार्ट करता खेळपाक तेच्या पयलीं एक कंडिशनिंग फेज म्हणून असता. ओके, बिफोर द टुर्नामेंट देर आर प्रॅक्टिस सेशन्स. बिफोर दॅट प्रॅक्टिस सेशन देर इज समथिंग कॉल्ड कंडिशनिंग फेज. अच्छा, वॉर्म अप कशें? या, सो वी फोकस म्हणजे स्ट्रेंथनिंग आमचे कार्डिओ रेस्पिरेटरी, बिकॉज फुटबॉल इज अ स्पोर्ट वेर यू हॅव टू प्ले फॉर 90 minutes plus. Okay, so your cardiorespiratory, cardiovascular system has to be strong. Correct. So there we work on endurance training म्हणटा तेका, power, core strength, leg strength. So all of this comes before the main tournament happens. And there's fitness testing बीन करता आमी. Based on that मागीर जिम सेशन्स असता. सो बेस्ड ऑन जे आमकां फिटनेस टेस्टिंगाचे रिपोर्ट्स जो आयला, रिजल्ट आयला, बेस्ड ऑन दॅट आमी प्लॅन करता जिम सेशन्स फॉर ईच प्लेयर, इंडिव्हिज्युअलाइज्ड. सो दिस इज लायक अ टेलरमेड. सो इट इज नॉट जनरल, म्हणजे तुम्ही हो शर्ट कोणूय घालू शकता अशें न्हय. सो तुझे जसे माप घेवन आमी टेलरमेड तुझे जॉक काढून जसे शिवता त्याच प्रमाणे प्रत्येक प्लेयराचे ताका कितें गरज आसा त्या प्रमाणे तुम्ही ताका गायडन्स दिता, त्या प्रमाणे ताका ट्रेन करता. एम आय रायट? डॉक्टर, आमी आता मानेकडे पावले. आता नाव लेट्स कम लिटल. आता खुबशे कडेन आमी अशें जाता आजकाल शोल्डर पेन आसा, तातूंत फ्रोजन शोल्डर आसा किंवा बाकीची कारणां आसा, किंवा जशे अगेन परत ज्या खातीर तुमी, कारण कितें आसा, जो मनीस आसता ऑफिसर फॉर एक्झाम्पल, तो जे आयदर तो बरयता किंवा कितें तरी ताका नोट्स काडचे पडटा किंवा आपले नोटींग घालचे पडटा. तर हें करतना कशा तरेन आमी आमच्या शोल्डराची काळजी घेवंक शकता, सो दॅट परत नेक आनी शोल्डर आयलोच, सो हातून हाव यू कोरिलेट दीस सो दॅट यू perform better and for a longer time? So in fact I would like to correlate the neck, shoulder and the upper back also. Okay, fine. So imagine I am sitting slouched and I'm writing something. Correct. Okay, firstly, as I explained, the neck is already in the compromised situation. Next, my hand
right hand, if when you mentioned my right hand is here, so you see that the shoulder is now not in alignment with the neck at all. Also now if I'm slouching, आता upper back कितें जाता, extra Bend. curve जाता. करेक्ट. Okay. आमची spine is divided into different sections. एक cervical जालो, upper back, mid back तेका Thoracic. thoracic म्हणटा. Lower back is lumbar आणि sacrum आणि coccyx is where we sit. Okay. So जे curvature, the normal curvature असता तेका, if we exaggerate anything, then we get pain. Okay. आता suppose neck curvature exaggerate जाता, like how I said, you know, looking forward, so that spine curvature changes. That's where the pain starts. Again, when it comes to your back, then it is called kyphosis. बरोबर. Okay. So this kyphosis also can lead to lot of issues. Ata I would like to relate this also to your lung and how it affects your lung and cardio. also, Yes, yes. heart also. Okay. So imagine you're slouching. What is happening to your rib cage? It's getting compressed, right? So inside the rib cage, your heart and your lung is there. Your lungs have no enough space to open up. Okay. So imagine I'll make you do something. Okay. Okay. So you are sitting in this position. करेक्ट. Take a deep breath and exhale. Okay. Now sit upright, ekdam upright. Take a deep breath and exhale. Now sit in the most slouched position, ekdam couch potato types. Now try to take a deep breath. Do you feel resistance Yes. in the chest? Correct. Right? So you are reducing the space for your absolutely. lungs to open out, Correct. right? So imagine आता सद्दा तुम्ही अशी करत रावली, you have been in that position for so long, your lung expansion, your lung capacity is reducing day by day. करेक्ट. Right? So yeah, coming back to shoulder, your one shoulder will be in front as Correct. compared to the other, rounded shoulders म्हणतात तेका. Then you'll start having, because when you have a rounded shoulder, your chest muscles start to contract, right? So then you'll have a lot of issues. When you go to stretch your arm outside, then you'll have a lot of pain around this. Then it is also related to your neck. Some थोड्या जाणांक TMJ issues जाता. Okay. Grinding जाता दातान. So that also, you know, it's not just related to your joint or muscle. It relates to other organs in the body also. Dr. Adas, since I hope that I'm sitting in a right posture according to you. नाल्यार म्हणटा जो म्हजे इंटरव्यू घेतालो तोच सारको बसून आशिल्लो होपफुली. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी हे पॉस्चर म्हणटा पळय, तातूंत खुबशे फावटी, बिकॉज दीस वॉट आय एम कॉमन, whatever chair is provided to them. Right. I'm not saying which office and which department. जी तांकां दिल्या ताचेर ते कशे तरी करून एडजस्ट करून बसतात आनी Right. तांकां त्यो वायट संवय लागतात. बट म्हणजे म्हजो एक सदांच मुद्दो आसता की तुमचो जीव, तुमची कमर, तुमचे पॉस्चर हें तुमी सांबाळप. मे बी समजा अशें लेट्स अस्यूम दॅट सगळ्यांक एक प्रकारची चेअर दिला. Right. So there are two options. Either you can tell your boss की बाबा ह्या तरेच्यो खुर्च्यो is not recommended. Like see some chairs have come in the market, ergonomically designed जाका म्हणटा. Right, Let's not talk about the company. आणि त्यो खऱ्योच बऱ्यो, तातूंत परफॉर्मन्स वाडटा. सो म्हजो एक मुद्दो हो आसा की जे तांचे बॉस आसा तांचे हें लक्षांत घेवपाक जाय की आपल्या वर्कराचे जर परफॉर्मन्स बरें जाय, तो जर कामाक रेग्युलरली येवपाक जाय, बरें काम करपाक ताका बऱ्यो तरेच्यो चेअर्स, एर्गोनॉमिकली चेअर्स दिवप. Right. आणि समजा बाय चान्स तो म्हणल्यार लो बजेट आसा, हें जमना जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता त्या पेशंट, त्या पर्सनान, त्या मनशान स्वताच्या पयशांनी अशी खुर्ची हाडप. Right. बरोबर. हें ह्या खातीर इम्पॉर्टंट, जशें तुमी आतां सांगलें की जशें तुमी म्हणजे यू हॅव डेमॉन्स्ट्रेटेड नायसली. म्हाका जर केन्ना फील तशें न्ही. आनी डॉक्टर एक मुद्दो समतोच सांगता की आमकां खूब फावटी संवय जाली आसा. हांवें पळयलां की सांजचे घरा आयले, एक खंय तरी सोफाचेर अशें नाल्यार बेडाचेर पडले, आडवो तिडवो कशें, खंय तरी उशे, खंय तरी माथ्या पोना, खंयचे खाटी पोना, खंयचे छातये पोना, आनी आपले जे तांकां दिसता कम्फर्ट झोन, बट इज Right. व्हेरी रॉंग. It's हाचेर wrong. मातशें तुमचें भाशण जाय. So speaking of ergonomics, because you said आता work from home असतं त्यांना we can make changes. Correct. Okay, you will get your comfortable table, chair येते. But ऑफिसान कशें असता, everyone has the same thing. Correct. But everyone doesn't have the same height, Correct. same length, all that. So and people have different issues also. Correct. Health issues.
सो आता इन दिस सिच्युएशन इट्स अप टू यू हाऊ यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. करेक्ट. आता सपोज युअर स्क्रीन इट ॲक्च्युली हॅज टू बी ॲट युअर आय लेवल, राईट? सो टू गेट दॅट, इफ युअर टेबल इज टू लो, what will you do? You in the market khoi metat those foldable tables. Correct. You get, Yeah. you place it on the table. Correct. Use your laptop. Yeah. If you want your neck, your spine to be Barabar. healthy, you will make those necessary changes, बरोबर. right? Same thing, आता सपोज तुमची चेअर चड हायटेड आसा, यू कॅन आस्क फॉर अ चेअर विथ एन एडजस्टेबल हायट, Correct. or you know, get some blocks or a stool, like Yeah. how you have placed Correct. ergonomically, right? So something like that, make changes like that. So it's, yeah, as you said, your health is in your hands. Correct. So तुमका स्वतःची काळजी घेवपाक जाय जाल्यार you have to make changes accordingly. बरोबर. सो डॉक्टर, आम्ही आता मानेकडसून शोल्डरापर्यंत आयले. आमच्याकडे अनेक 5 मिनटं असतात. तातूंत उरिल्ले जे सकयले पोर्शन आसा हाचेर आमकां तुमी एक फटाफट सांगात. येस. सो लॅपटॉप बीन यूज करता, माउस यूज करता तेन्ना रिस्ट पेन जाता. देर इज समथींग कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम. Absolutely. ओके, सो रिस्ट इन दीस एरिया स्पेशली. सो असो हात दवरून दवरून सकयल ती नर्व्स जी आसा ती कंप्रेस जाता, एंड देन यू स्टार्ट फिलींग नमनेस इन द फिंगर्स एक्सेट्रा. Okay, so in such situations again you get ergonomically designed mouse pad. अच्छा. आणि तेका स्पंज असता एक. हो. Okay, so you, that is easily Available असतं. yeah, easily available. Some of the equipments are easily available, so you can use something like that. For the back, again, if you're sitting, sometimes you know you can't sit straight for too बरोबर. long. मागीर कितें जाता, we try to lean behind. बरोबर. सो आता जी चेअर्स तुम्ही सांगताले अर्गोनॉमिक डिझायन्ड चेअर्स, तिका अशी बॅक सपोर्ट आसता, लो बॅक, सो इट कॅन बी डिटॅचेबल ऑल्सो. अशी बारीकशी पिलो आसता, वेन एवर यू वॉन्ट यू रिमूव, जाय तेन्ना लावपाचें. सो दॅट्स बेस्ड ऑन युअर कम्फर्ट, बट यू हॅव टू मेक शुअर दॅट युअर स्पायन इज इन द करेक्ट कर्वेचर. करेक्ट. ॲब्सोल्युटली. ओके, सो जसे सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस आसा तशें लंबार स्पॉन्डिलोसिस आसा. So in cervical, I said you get numbness in the fingers. In lumbar, you will get numbness in the legs and your toes. Okay. So to avoid that, again, as I mentioned, you have to make some changes. Okay. Then coming to the knees again. Suppose you are too tall. Okay. Your knees will get folded behind. Correct. So in this situation, कितें जाता, knee चड bend जाता. चड bend, and it's like in the office you don't get up for so long. म्हणजे परत परत उठणार, राईट? सो युअर नी रिमेन्स बेंड फॉर टू लॉंग, आनी तेन्ना कितें नी स्ट्रेस जाता. यू विल स्टार्ट फिलींग पेन बिलो द नी and you know, on the back of the knee and all that. So there again, you know, with time again degenerative changes jata, people start getting osteoarthritis, which is again very common. Correct. Magir in the foot and ankle again, if they are not rested properly, again you will get arthritis in the ankles also. Numbness, even any shoes घालून रावता थोडे लोक full time. Imagine 9 to 5 you are wearing shoes, tight shoes. Ladies especially wear those bellies tight shoes with pointed toe tips. So तिथून किती राहता, those feet are getting cramped up, and they don't realize that, you know, ki it will cause them a pain later. So yeah, these are some of the issues that we come across. आता तुम्ही विषय काढला म्हणून सांगता की नॉट ओनली लेडीज, आणि खूप शेवटी आम्ही शूज जे घेता तातूंत सुद्धा तुमचे कितें तरी गणित आसता. म्हणजे फ्लॅट फूट घेवप काय तर अशें म्हणजे कितें म्हणटा सोल जाका फुडें वयर आसता ते घेवप. व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? So that also is again subjective. म्हणजे आणि थोडे असे शूज असतात की तांकां मदीं सॉफ्ट कुशन असता. Yes. सो व्हॉट शुड बी डन ॲक्च्युअली आयडियली? Okay, so that's what. आता every individual has a different kind of foot. Correct. Some people are born with a high arch. Some people are born with flat feet. Okay, you won't understand that it is causing an issue unless you start getting pain. अच्छा, बरोबर. Okay, and as your weight increases, then that's when you start understanding that you have pain. आता flat feet असता कोणाक, तेंका you in the market, even Bata and all these shops, basically you get something called insole, which is, you know, you can cut it in the shape of your foot, slide it in whichever shoes you want, and you can use it you know, regularly.
इन केस यू वॉन्ट टू वेअर इट ॲट होम आतां कितें मेळटा यू गेट लायक अ सॉक्स with that small insole, silicone insole. So if you want to wear it barefoot with that insole, you just wear the sock and run. अच्छा सो म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान रायट फ्रॉम हेड टू टो वॉट एवर पॉसिबल, कारण हो विशय येद्दां व्हडलो आसा तरी पण जे शक्य आशिल्लें बरीचशी मोलादीक माहिती दिली. Yes. स्टुडिओ मुजरत आली ह्या खातीर आमचे जे सगळे पळोवपी आसात हॅलो दोतोरचे तांच्या वतीन आनी म्हजे वतीन तुमकां काळजांसान देव बरें करूं. Yes, thank नमस्कार. you. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.